herdisa prasvorto, निर्भागी नसत्या संगी रावसो, संतोष मोजो तुझ्या घरान रावसो. मुजो आत्मो अत्रेता, तुका मेळो नालेता, ही मुजी मोचे काळीज, तुका भोगूंक आशेता. मुजो आत्मो अत्रेता, तुका मेळो नालेता, ही मुजी मोचे काळीज, तुका भोगूंक आशेता. तुझ्या वेदी लागी देवा, तिरपुजान लेगून मेळटा विडा. जो कोण तुझ्या घरा सदा रावता, मानतेली तुका ताची सेवा. तुझ्या वेदी लागी देवा, गिरबुजान लेगून मेळटा विडा. जो कोण तुझ्या घरा सदा रावता, मानतेली तुका ताची सेवा. मुजो आत्मो अत्रेता, तुका मेळो नालेता, ही मुजी मोचे काळीज, तुका भोगूंक आशेता. मुजो आत्मो अत्रेता, तुका मेळो नालेता, ही मुजी मोचे काळीज, तुका भोगूंक आशेता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकाक मान करूंक, ताका अर्गां दिवंक आणि ताची ससाय मागोवंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो आणि भुरग्यांनो, या 12 दिसांनी आमी जायते आयकले जेजू विशेंत. प्रत्येक जावन क्रिस्ताक नेशया, क्रिस्ताचे बरी आमी जावया. अशें आमी विविध तरांनी ह्या विशेंत नियाळ केलो. मात्र न्ही, हांव चिंता थोड्यांनी निर्धारी केला आनी मुखार क्रिस्ती जिवितांत जियोंक कितें सोर गरजेचें तें आमी जियेतल्या म्हूण. हो निर्धार आमचो घट जावच्याक, दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जियोवच्याक तेच जेजू बाळका कडेन ताची कृपा आनी आदार मागया. आनी तशेंच हे मीस प्रत्येक जावन आमी भेटोवचें. हांगासर वावर दिल्ल्या हर एका खातीर, तुमच्या खातीर आनीक तुमच्या घरांत आशिल्ल्या सुमेस्तां खातीर, प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर. तो जेजू बाळक तुमचो सांगात सदांच, तुमच्या सांगाता सदांच तो आसूं. तुमकां आशिर्वादांनी बरो आनी तुमच्या काळजांत शांती आनी समाधान तो तुमकां लाभो. आमी केल्ल्या पथकांची दुखदर्या देवा कडचें बोगसाणें मागोवन आमची मनां, आमची काळजां नितळ करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरया. हांव पत्की सपदवीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उत्साह सांगता. मनान चिंतून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. त्या बसून घेवन सदांच तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आणि आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडून केले देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. राष्ट्रा मदें बस्ट जालें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बस्ट आयलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे वदेशी हांव तुमच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सुरेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सुरेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळीं देशांतली एकठांय करतलो
आनी तुमच्या काश्या देशाक हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचे शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तेच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे भितरले पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्तू करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी. तेतवां चडवून आमकां लाभतली. देवा आमकां एकठांय कर. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांक कर. दळबारांच्या देवा आमकां फूड करून पळय. सरकार्तांव नदर घाल. हे दाखवालीचे लागीं येवन भेट कर. तुझ्या उजव्या हातान लावन व्हड केल्ले दाखवालीक बाळगून सांबाळ. देवा आमकां एकठांय कर. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांक कर. तुझ्या उजव्याक बसयलेल्या पुरुषाचेर तुजे खातीर तुवें बळिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. तेतवां आमी केदीस तुजे सरशिली पळय सरची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखणटेल्या. देवा आमकां एकठांय कर. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांक कर. देवा आमकां एकठांय कर. तुझ्या मुखामळाचो परजळ
सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. ह्या पासून तुमचे जणवायेचे कमर बांधून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभोंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो बरवोसो परिपूर्ण दवरा. विदेयी भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट ओडण्या प्रकार तुमी चलनाकात. बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें बागेवोन तशें तुमी सर्व तुमचे सालीन बागेवोन जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बागेवोन देखून तुमी बागेवोन जायचे. तांच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्तिबिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजातावन देवून आयिल्लेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणा जायात. अशें सोडयल्लेले रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आईबावेण आनी कथावेण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी त्या शेवटीच्या संवसाराक तुमचे पासून ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताची मोरिफात तुमी सत्मनूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवोसो देवाचेर तुमी दवरा. देवाचें उतर हें. चिडकोन रावता क्या तेज फोल दिता बागतोटा माली तो फाटे सवरता दराड फोल दिवसो ताका महिमा दिता. हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जुवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरूच सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात आनी ते स्वता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. हांचे पासत मात्र मागिना, बगार हांचे उतर आयकून
म्हाका सतमंतल्या पासतूय हांव मागतां. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो, क्रिस्ताक नेस्या भाग्यवंतपण या पवित्रपण आपणाव्या. फाटल्या 12 दिसांत हांव हर एक दिसा 8-9 मिसांचेर ह्या विशयांत आम्ही नियाळ केला. आणि ह्या हो नियाळ आम्ही करता आसतना जायत्यांनी आम्ही वय असलें जिवीत आम्ही जियेचय. कित्याक असल्या जिविताक म्हाका आनी तुका देवानच आपयलां आसता. हें जिवीत आमचें करी जय म्हूण निर्धारी केला. आज ह्या वर्साच्या फेस्ताचें हे निमणे मीस. ह्या मिसा वेळार परत एक पावटी दुसऱ्याच एका दृश्टिकोनांत हांवन क्रिस्ताक नेसचें म्हणजे कितें आनी हें भाग्यवंतपण आपणावचें कशें ह्या विशयांत नियाळ करुया. क्रिस्ताक नेस्या म्हणजे कितें? संपें. क्रिस्ता भाशेनच आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया. भाग्यवंतपण या पवित्रपण म्हणजे कितें? आमी सगळीं सांत या सांतींनी जावया. जायते फावटी मोगाच्या भावा भयणीनो, भाग्यवंतपणा विशयांत जायत्यो सुखी अभिप्रायो, सुखी आलोचनो आमचे ते आसात, दाराळ आसात. देखून भोवशा हें भाग्यवंतपणाचें जिवीत, हें एक सांत जावचें या सांतीन जावचें जिवीत हें मुजें न्हय अशें आमी जायतीं जाणां चिंताव. आनी देखून ह्या दिशार आमी पावलां मारिना. पयल्यान पयलें सुख समजणी आसा ही वय इट इज मेंट ओनली फॉर ए फ्यू. हें थोड्यांक मात्र जावंक पुरो याजकांक, जावंक पुरो धर्मीक भयणीक, ह्या थोड्या क्रिस्तावांक ही पयली सुख समजण. दुसरी सुख समजण ही आसा, जर तर हें जिवीत आमचें करी जय, आमी भाग्यवंत जाय जय, देखून ह्या संवसारांत तें जायना. हो संवसार आमी सोडूंक आसा. देखून आदीं जावन जायते रिलिजियस, जायते मठवाशी संवसार सोडून खंय मरुभुमींगी, खंय रानांनी ह्या धाकटुल्या झोंपड्यांनी ते जियेताले. फुगामुंदी म्हणलें व्हडलें एक वचन तें आसलें. संवसार सांडुया आनीक संवसारांतल्यान पयस वचून देवा थंय एकठांय जावुया. ही दुसरी सुख समजण. आमी संवसारांत रावून आमचें भाग्यवंतपण संभ्रमूंक आमकां जाता. आनी तिसरें आसा, जर तर आमी भाग्यवंत जाय जय, वय जायतें प्राजीत करी जय, जायत्यो दंडवण्यो करी जय, जायते उपास करी जय, आनी वरां वरां मागण्यांनी करसी जय. हे सगळ्यो सूख समजोन आनी भोवशा ह्या सूख समजना लागून आज म्हाका आनी तुका दिल्लें हें वर्तें एक देणे आमचे तावन पयस उरलां. आनी आजून आमी ह्या संवसारी वस्तूंनी, संवसारी परिस्थितींत वळवळून आसा. तर परत तेंच प्रश्न, तेंच सवाल, आमी
क्रिस्ताक कशें नेशया आमी भाग्यवंतू कशें जावया. मगाळ भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आमकां एक बरें दिसचें कितें म्हळ्यार आमी सोबीत नेसा जाय. आमी सोबीत तरान आमकां सगळ्यांक आमी पसंद जावचें वस्तूरू आमचें जाय जाय बरें तें. आनी आज आमी नियाळ करता आमी क्रिस्ताक नेसा जाय. आमी शांतीपण आपणाय जाय. देखून ह्या 3 सुखींतां न्हू बरी शिकोवन शिकोवया. आनी हें जावन आसा की पयल्यान पयलें भाग्यवंतपण म्हाका आनी तुका देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. होलिनेस इज a precious gift of God to you and to me. कोण म्हाका एक बरें गिफ्ट दिता आनी तें गिफ्ट काण घेवन हांव म्हज्या आल्मेरान दवरतां आनी ताची म्हाका विसर पडटा. कितें फायदो तें गिफ्ट म्हाका मेळोन. देवान म्हाका आनी तुका जर तर भाग्यवंतपणाचें हें गिफ्ट दिलां, कितें फायदो हें आमी आल्मेरान दवरन. केदळा तें गिफ्ट हांव वापरतां जावं परत तें वॉच हांव तें न्हेसतां, हर एक दीस तें पळयतां आनी एक केन्ना पळयता आसतना कोणें म्हाका तें गिफ्ट दिलां, वॉच दिलां, ताचो म्हाका उडास येता. दिनवासी काळजान ताचो हांव उडास करतां, ताचे खातीर मागतां आनी ताचें थंय म्हजें मन उबारतां. तेन्ना मात्र ह्या वॉचाक मोल आसा. केन्ना तशेंच भाग्यवंतपण, केन्ना हांव देवान म्हाका हें देणें दिलां म्हूण हांव सतमंतां आनी हर एक दीस हें दैवीकपणाचें जिवीत, हें भाग्यवंतपणाचें जिवीत म्हजें करतां आनी भाग्यवंतपणाच्या जिवितांत थंय हांव म्हजीं पावलां मारतां. त्या दळा मात्र हें भाग्यवंतपण म्हजें जाता. देखून पयल्यान पयलें समजोवया हें देणें देवान म्हाका आनी तुका दिलां. हें देणें थोड्यांकच दिलां काय ना, हर एका मनशाक हें दिलां. पूण म्हाका आनी तुका बावतीस मेळ्ळ्याक आमकां प्रत्येक रितीन देवान ताच्याच जिवितांत आरायलां. आनी अशें आसता म्हाका आनी तुका सगळ्या क्रिस्तावांक जेजूच्याच त्या जिवितांत भाग्यवंतपणाच्या जिवितांत जियोंक हें आपोवणें मेळ्ळां. आनी तिसरें, हें भाग्यवंतपणाचें जिवीत तुजें आनी म्हजें करूंक भोवशा हो संवसार सांची गरज ना. संवसारांत रावून आमचें कुटुंबां जिवीत बऱ्या तरान जियेवन, आमचें वैयक्तीक जिवीत बऱ्या तरान जियेवन क्रिस्ती मावल्यां, क्रिस्ती नियमां, क्रिस्ती उपादेश आनी क्रिस्ती पवित्र पुस्तकाचें जिवीत म्हजें आनी तुजें करन व्हड्या मोगान आनीक शेगुणी जिवितांत हें जिवीत सारोंक आमकां जाता. आमी म्हणटा होलिनेस इज होलनेस. देखून भाग्यवंतपण केवल आत्म्याची वाडावळ मात्र न्ही, भाग्यवंतपण आसा समग्र वाडावळ. देखून देवान म्हाका गिन्यान दिलां. ह्या गिन्यानाची वाडावळ गरजेची, कित्याक दैवीक संगती हांवें आनी तुवें समजून घेवचें. देवान म्हाका कूड दिल्या, कितें म्हाका बरें म्हूण समजता. दैवीक जिविताक हांवें कशें वसा जंय जानवाय म्हाका मेळटा, त्या जानवाय म्हजी करन आमी म्हणटा डिसिप्लिनींग आवरसेल्फ टुवर्ड्स द वे टू होलिनेस. देवान म्हाका भोगनां दिल्यांत, देवान म्हज्या काळजांत मोग घाला, शेगूण घाल्यात. क्रिस्तांव जिविताची मावल्यां म्हाका देवान दिल्यांत, ती सगळीं म्हज्या काळजांत आठोवन एकामेकाचो मोग करन, सोडदोरपणान, बोगसनाच्या स्पिरितान, माया मोगान केन्ना म्हजें जिवीत, केन्ना म्हजीं भोगणां हांव वासारतांगी, वापरतांगी आनी ती वाडयतांगी. भाग्यवंतपण म्हजें जाता. आनी केन्ना हें सगळें जाता, म्हजें जिवीत नाजूक जाता, म्हजें जिवीत क्रिस्ताचें जाता. वय म्हजो आत्मो म्हज्या कुडीक, म्हज्या गिन्यानाक आनी म्हज्या भोगणांक सांगता घेवन वय एकसाराचें जिवीत, अखंड जिवीत, सर्पूर्ण सर्वस्व जिवीत, भाग्यवान जिवीत आमचें जाता. अशें हें जिवीत कशें जियोवया, थोडी संप्यो वाटो.
आमी सांगलें आमकां सोबीत करून न्हेसोंक आमकां आशा कित्याक आमी चिंता केन्ना सोबीत आमी न्हेसता वय आमी सोबीत दिसता तर हेंच लॉजीक केन्ना क्रिस्ताक आमी न्हेसता आमी भाग्यवंतपणान सोबीत दिसता तर क्रिस्ताक कशें न्हेसूया तिनूच संगती पयलें आमी न्हेसजे जाल्यार खंय येता कितल्यान बऱ्यान बरें वस्तूर आसूं दी न्हेसन आसूं दी आलमारींतलें कान भायर जलाक येवन या आंगणाक येवन आमी न्हेसना न्ही आमी खंय न्हेसता आमी न्हेसा जाय जाल्यार घरा भितर वचा जाय आमी न्हेसा जाय जाल्यार न्हेसच्या कुडाक वचा जाय तर न्हेसच्या कुडाकेचें घराकेचें म्हणजे कितें आयलें पयलें वसाप आमकां ह्या विशयांत उजवाड दिता आयच्या ह्या पयल्या वचपांत आमी 3 संगती आमी पळयता एसेकिएल प्रवादी आमकां अशें सांगता भ्रश्ट जाल्लें नांव तुजें परत हांव पवित्र करतलो दुसरें परकी राष्ट्रां मोडलो तुका काडटलो आनी तुज्या खाशा देशाक तुका फाटीं हाडटलो आनी तिसरें पात्राचें काळीज तुजे थावन हांव कान उडयतलो आनी नवें मोगाचें काळीज तुका दितलो मोगाळ भयणी भावानो भ्रश्ट जाल्लें नांव परत हांव पवित्र करतलो ग्रीक भाशेन या त्या भाशेन हिब्रू भाशेन ती नांव म्हणल्यार शब्दाक एक व्हडलें महत्व आसा ग्रीक भाशेन ओनोमा म्हळ्यार तुजेंच नीजपण केन्ना तुका तुज्या नांवान आपयतात तुजें नीजपण त्या नांवांत हांव प्रत्यक्ष जाता जेजूक आमी इमॅन्युएल म्हणटा म्हणजे जेजू देव आमचे सांगता जेजूचें नीज नांव आसा जेजूचें नीज रूप आसा देव आमचे सांगता कित्याक देव तो मनीस जालो तशेंच म्हजें भ्रश्ट जाल्लें नांव परत पवित्र करता म्हणल्यार म्हज्या नीज रुपाक देवान म्हाका कशें पळय सृश्टी केला देवान म्हाका कशें पळय रचला त्या जिविताक परत तुका हांव हाडटलो म्हाका भयणी भावानो आमचें नीज जिवीत कितें हें पळय जंय जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथाक आमी फाटीं वचत जाय देवान आमकां ताच्याच सरक्यासो आनी सुरपायेसो जावन रचलें म्हणजे म्हजें आनी तुजें नीज रूप आसा देवाचें रूप तर भाग्यवंतपण आमी एक पेसारची व्हडली एक करणी न्हय भाग्यवंतपण जावन आसा म्हाका आनी तुका दिल्लें एक स्वाभावीक देणें कशें उदक दर्या न्हंयत वाळटा गी तशेंच भाग्यवंतपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतय तें नीज स्वाभावीक तरान वाळा जाय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो आज भाग्यवंतपणान कृतक जाला जाल्यार आर्टिफिशल जाल्या जाल्यार कश्टांची एक वाट जाल्या जाल्यार हाका एकच कारण आमीच आर्टिफिशल जाल्या आमीच कृतक जाल्या वय त्या वाळच्या न्हंयक आमी आज आणेकट्टू बांदला आमी डॅम बांदल्यात डॅम इज व्हेरी फंक्शनल इट इज व्हेरी व्हेरी युटिलिटेरियन बट इट डिस्ट्रॉयज द व्हेरी नेचर ऑफ द रिवर तशेंच आमचें जिवीत वय न्हंय आमकां भोवशा सोबीत दिसोंक पुरो केदळा तें बुर्ण उदक आसतना पूण नीज स्वभाव जावन आसा त्या न्हंयचो व्हाळचें तर म्हजें आनी तुजें जिवीत देवा थंय निसर्गपणी स्वाभावीकपणी वाळोवन दी त्याच देवाच्या मोगान त्याच पेल्याच्या मोगान वय देवाच्या घरा परत फाटीं येवचें तें गरजेचें म्हजें भ्रश्ट जिवीत पयस करचें तें गरजेचें आनी देखून जेजू म्हणटा परकी देशांत हांव तुका हांव परत हाडटलो आनी तुज्याच घरा तुज्याच देशाक हांव पवित्र करतलो आनीक तिसऱ्यान तो म्हणटा वय तुज्या काळजांत आसलें तें फातराचें काळीज तें आर्टिफिशल काळीज ह्या संवसारान रचलें तें काळीज हेर एकामेकाच्या बऱ्यापणाक एकामेकाच्या कश्टा दुखांत कितेंच सेन्सिटिविटी नासतना एका इनसेन्सिटिविटीन आसलें तें काळीज हांव काडटलो कित्याक देवाचें काळीज आसा हेरांच्या मोगान भरिल्लें हेरांच्या
कश्टांक तें संपन्न जाल्लें आनी केन्ना तें काळीज म्हज्या काळजांत येता वय देवा सोमोग पेल्या सोमोग बाबा भयणीचें बरेंपण आनी बागेवंतपण म्हजें जाता. तर देवाच्या घरा भितर आमी वचुया, देवाची मुस्तायकी आमी न्हेसुया आनी अशें दैवीक देण्यांनी आमकांत आमी सोबोया. दुसरी गजाल, जर तर आमी सोबीत नेसाय जाय जाल्यार नेसल्लें पोरनें वस्तूर मेळिल्लें वस्तूर काडी जाय वय मू. मेळ्ळ्या वस्त्रा वयरूच आमी नवें वस्त्र घालता वे घालना हांव. देखून आयचें दुसरें वसाप आमकां अशें सांगता, आदीं तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार सला नाकात. बगर जनवयेचें कंबर बांदा आनी बागेवंत जाया. म्हज्या भयणी भावांनो, तुमच्या नेनारपणाच्या दिसान केल्ले बरी जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत घडटात. आमच्या नेनारपणाक कित्याक दैवीक शिकोवन आमकां ना, तें गरज ना. आमच्या भुरग्यांनी ट्युशनाक वचा जाय, आमच्या भुरग्यांनी व्हडलें शिका जाय, हर एक दीस रात बसून शिका जाय. दोतोनीक वेची गरज ना, बागेवंत शिकची गरज ना. दैवीक रितीन आज आमी नेनारपणांत जियेता मोगाच्या भयणी भावांनो. तर केन्ना आमी ह्या नेनारपणान आसां तर सांगा म्हाका बागेवंतपण कितें, बागेवंतपण कशें जावचें आनी कशें हांवें म्हज्या जेजू भाशेन जावचें, कशें समजोवचें. देखून गरज वय आमच्या पुर्विजां बरी आमी जावचें नाका. आमी जेजू बरी जावया, जानवाय आमची करुया. दुसरें, तुमच्या पुर्वजांत देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलीं तुमकां सोडयल्यांत म्हणून जाणा जाया. न्हय भांगारान या नास जातल्या मालान, बगार क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. तुमच्या पुर्वजांत देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलीं जायत्यांक आमकां आशा आसा बागेवंत जावंक. जायत्यांनी आमी दृढ निश्चय केला वय ह्या पेस्ता उपरांत म्हजें जिवीत आनीक इल्लें बरें जाय जाय. पूण फाल्यां जावन कितेंच बरें जावचें ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. कित्याक आमच्यो सवयो आमी केल्ल्या निश्चवाच्या की सडगट आसात. इतल्या वर्सांत हांव सोलोन आयिल्ल्यो सवयो त्यो हे दोळमनासर अशें करनासलो, फाल्यां जावन करना म्हळ्यार तें तितल्यान सली जावचें ना. पूण केन्ना आमचो भावार्थ आमच्या जेजूचेर ताणें म्हाका सोडयलां, ताणें म्हाका हो फ्रिडम दिला, देखून ताचेर हांव पाती येतलो, ताचेर म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडटलो. कित्याक ताणें म्हाका ताच्याच अमोलीक रक्तान आज नितळ केलां. देखून हांव नवो मनीस. आनी केन्ना हो भावार्थ म्हजो जाता, केन्ना हें जिवीत म्हजें जाता, तेन्ना भोवशा कसल्या व्हडल्या वायट सालींतावणी आमी नितळ जावन नवें जिवीत संभ्रमूंक शकतले हांव. तिसरें, हें क्रिस्ताचें जिवीत कशें आमी जियोवया. आमच्या घरांनी आमी गेल्यार खंय काजार आयलें, खंय फेस्त आयलें, मम्मी कडेन वचोन भुरगीं म्हणटात आमकां नवें वस्तूर जाय. आनी कसलें वस्तूर जाय? मम्मी कितें शिवयता पळय तल्यांत वस्तूर म्हाका जाय म्हणटा चली चेडूं भुरगें. डाडा कितें पळय तूं नेसयताय, तूं शिवयताय तेंच म्हाका जाय म्हणटा चेडो भुरगो. आनीक तें वस्तूर घालन भायर येवन आपल्या बापायच्या सांगात रावता. आनीक तो चेडको कितें म्हणटा, हांव आनी म्हजो डाडा मॅचींग मॅचींग. आनी त्या चेडूं कितें म्हणटा, हांव आनी म्हजी मम्मी मॅचींग मॅचींग. आज म्हाका आशा आमी सगळ्यांनी म्हणोंक हांव आनी म्हजो जेजू मॅचींग मॅचींग. म्हजें जिवीत आनी म्हज्या जेजूचें जिवीत मॅचींग मॅचींग. आज जर तर हर एक दीस आसता सकाळीं उठोन तुमी म्हणटल्यात म्हजें जिवीत आनी म्हज्या जेजूचें जिवीत मॅचींग मॅचींग. तुमकां सांगता 3 वर्सांनी तुमचें जिवीत जेजूच्या जिविता भाशेन मॅचींग मॅचींग जातलेंच. कित्याक हो बाळोक जेजू तुमचेर हें दराळ आशिर्वादां घालतलोच. कसलें मॅचींग मॅचींग?
परस तीनच संगती सांगता जेजू जालो देवाच्या अगणित मोगाचो सक्रामेंत देखून हांवें आनी तुवें जाय जय तस क्रिस्ताच्या अगणित मोगाचो सक्रामेंत आमी केदी व्हडलीं आमी कितलीं ग्रेस्तां आमी कितलीं सोबीत आमी खंयच्या कुटुंबांत आयिल्ले हें मुख्य न्ही मोगाच्या भावनान भयणीनो मुख्य कितें गे म्हळ्यार म्हज्या काळजांत देवाचो मोग कितलो गूण आसा म्हज्या काळजांत म्हज्या भाव भयणी खातीर हें काळीज कितलें धडधडता म्हज्या जिविताचो हर एक थेंबो हर एक घडी म्हज्या फेल्या खातीर हेरांच्या देवाच्या आनी हेरांच्या मोगा खातीर समर्पीत जाल्लें हें जिवीत जावंक गी आनी तेन्ना मात्र कशें जेजू आपणाकच खाली करन कुर्सार मरोन म्हाका आनी तुका ताणें सोडयलें गी तशेंच म्हजें आनी तुजें जिवीत त्याच देवाक समर्पिल्लें जातलें आनी त्याच देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान भरतलें देखून it is important to know how great a lover you are आस्तावन क्रिस्तांव म्हजें नांव आमी क्रिस्तांव न्ही म्हजें नांवाचें काडया आनी तें नांव बरें अशें म्हणया गी जॉन यू आर द ग्रेटेस्ट लवर ऑन दीस अर्थ केन्ना आमी हर एकलो म्हणटा आय एम द ग्रेटेस्ट लवर ऑन दीस अर्थ हांव ह्या संवसारांत सगळ्यां जागी व्हडलो मोगी आमचें काळीज देवाच्या जेजूच्या काळजा भाशेन जातलें दुसरें ह्या मोगाचें जिवीत तुजें आनी म्हजें जायचें जाल्यार हांवें जेजूक चिडकोन रावची गरज आसा जेजू आपल्या बापाक चिडकोन रावलो ताचे थंय एकवटून रावलो तो म्हणटा हांव आनी म्हजो बाप एक हांव म्हजेच तकी कितेंच करिना म्हजे बाप म्हाका कितें सांगता तें हांव करतां आस्तावन आमी म्हणया गी म्हज्या जेजू सांगता हांव एक हांव आनी म्हजो जेजू एक जेजूक हांव चिडकोन रावतलो आस्तावन म्हजी खुशी न्हय म्हज्या जेजून कितें सांगता तें हांव करतलो आनी तिसरें केन्ना हें जिवीत आमचें जायचंय वय कालतेपणाचें जिवीत विधेयपणाचें जिवीत देवाची खुशी करूंक जेजू आपणाचो जीव दिवंक तयार जालो आनी निमणे ताणें तो जीव दिलो आज जेजूची खुशी करूंक त्याच देवाची खुशी करूंक वय ह्या म्हज्या कुडींतलो निमणो विस्वास आसता म्हणसरी हांव ताची खुशी करतलो हो निर्धार केन्ना हें जिवीत आमचें जाता मोगाच्या भावा भयणीनो तेन्ना भोवशा आमी नीज बागेवंत जाता निमणो एक दाखलो बागेवंत पेद्रूचो बागेवंत पेद्रूक जेजून आपयलें खंय आपयलें केन्ना आपयलें मासली पागतना आपयलें सगळी रात मासली पागली कितेंच ताका मेळ्ळें ना निमणें जेजू म्हणलो वय तुज्या दाव्याक ह्या उजव्याक वय नेट्ट घाल आनी तें तुका मेळटलें ताणें जाळ घालें आनी ताका मेळ्ळें आनी तो येवन जेजूच्या पांयासर पडलो आनी जेजूचो पाटलाव करून गेलो कित्याक गाय कित्याक गाय पेद्रू भोव बुद्धिवंत मनीस ताची चिन्नां इतलींच केन्ना हांव जेजूचो शिश्य जाता म्हज्या दोनींत मासली उणी जावची ना म्हज्या दोनींत मासली उणी जावची ना आज आमी बाळोक जेजूच्या ह्या पुंग शेताक येता बाळोक जेजूक आमी मागणें करता हें देवा साव करच्या कित्याक म्हज्या दोनींत म्हज्या जिवितांत मासली उणी जावन जो म्हूण तर कोणाची दोन कोणाचो बूक आमी बरयता कोणाची शुभ वर्तमान आमी बरगडता आमची न्हय स्वार्थपण आपलेपण हें क्रिस्तांव जिवीत न्ही मोगाचें न्हू अखेरीक वॉट इज द रिजल्ट फलितांश कितें इंगल्याच्या थोड्या उबे खातीर पेद्रो जेजूक विकृत करता आनी म्हजी आनी तुजी गती तीच जातली थोड्या भायल्या आडंबरा खातीर थोड्या क्षणीक फायद्या खातीर हांव आनी तूं जेजूक विकृत करतले हांव समाजाक विकृत करतले हांव भोवशा आमच्या कुटुंबाक विकृत करतले हांव मोगाक विकृत करतले हांव हें शुभ वर्तमान न्ही मोगाचें न्हू हें क्रिस्ती जिवीत न्ही मोगाचें न्हू हें भाग्यवंतपण न्ही मोगाचें न्हू
देखून जेजून परत आपण पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तो म्हणालो, पेद्रू हांगा या. ह्या सगळ्या संवसारांत तुवें मोग करच्या की चड तूं म्हजो मोग करताय की. आनी निमणे जेजू सर पेद्रू सर पडता जेजूच्या पांयां तळ आनी म्हणटा, सोम्या तूं सगळें जाणाय. कितले पोटी हांव चुकलो, कितले पोटी म्हजें सगळें चिंता पसू वांकटें आसलें तूं जाणाय. आनी कितलो तूं मोग करताय तें तूं जाणाय. केन्ना आमी जेजूक आमचें जिवीत समर्पिता, ताच्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडता. आनी सायबा तुजें जिवीत आसता न्हू, तुज्या दोनीर हांव बसतलों बसतली आनी तूं खंय पळय म्हाका व्हरताय थंय हांव येतलों थंय हांव येतली. केन्ना हें जिवीत म्हजें आनी तुजें जाता. मोगाळ भयणी भावानो, भाग्यवंतपण आमचें जाता. फायनली होलीनेस इज अ कंप्लीट सरेंडर टू गॉड अँड टू हिज विल. देखून आज निमणे पोटी क्रिस्ताक नेसया, पवित्र जावया. हो नियाळ आमी नियाळता आसतना आमचें जिवीत आमी समर्पुया जेजूक. जेजू, म्हाका मस्तू आशा आसा तुजे बरी जावंक. म्हाका मस्तू आशा आसा भाग्यवंत जावंक. म्हाका मस्तू आशा आसा तुज्या शेगुणी जिवितांत आमी एक जावंक. हांव अस्कत, हांव मनीस, पूण म्हाका तूं दी कृपा दी, म्हाका तूं दया दी. म्हजो हात तूं धर आनी म्हाका तुजे तावन तूं म्हाका उबार. आनी सदांच तुका चिडकोन रावोन तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक तूं म्हाका फावो कर. वय क्रिस्ताक नेसया, पवित्र जावया, सांत आनी सांतिनी जावया. आमेन. उबी रावया. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमी आज देवाक अर्गां दित आसतना आमच्यो सोर्गोचो कुडीच्यो आनी आत्मीक सुरेस्प्रा देवा मुखार आमी दवरया. तुमची जाप, बापा आमचे मागणे ऐक. पदवेदार बापा, तुवें विसरून काडलेल्या पापा फ्रांसीस, गवळी बाप आनी आत्मीक वडिलांक तुजे थंय उबारता. मनीस जाल्ल्या तुजें मनशापण तांणी खऱ्यान नेसूंक आनी सर लोकांक मोगान जतनायेन सांबाळूंक आत्म्यान तांकां बळवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध जाती कातीचो लोक सांगाता जियोवच्या आमच्या देशाक तुजे थंय उबारता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी, जबाबदारीच्या हुद्द्यार आसलेल्यांनी देशाचे उदरगतेक पूरक जावची योजना मांडूंक आनी सर लोकांक सांगाता चलोवच्या मुखेल्यांक एलिसावांत लोकांन विंचून काडूंक मना उजवाडाय आनी तुजे कुरपेचे बळ आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडा पासत तुका दिनवासता. कुटुंबांत क्रिस्ताक पयले स्थान दिवन संस्काराद्वारी क्रिस्ताक नेसून उर्बेस्त कुटुंबा जिवीत रुता करचे वाटेर तांकां तिरासण, संतोष आनी समाधान लाभय म्हूण मागता. तूं सर्व देण्याचो दातार. एकामेका हाताक हात दिवन बाळूक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दानींक, हितचिंतकांक, स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदारमनाच्या भाव भयणीचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांनी तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमिल्ल्या समेस्त भावार्थी लोकांक तुजे थंय उबारता. सर्व पिडेस्तांनी तुजे थंय सवकासाय जोडूंक, सर भुरग्यांनी कुरपेचें जिवीत जियोंक, युवजणांनी उर्बेस जावन जिवीत फूड करूंक तुजो सांगात
आनी मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्गीच्या बापा, आमी तुका उबारलेली ही मागणी मानून घे. तूं आमचो बाप जावन आसाय. तुजे बरी जावंक आमी आशेता. तुज्या पुतान शिकयल्लें तें आमच्या जिवितांत आसा करन. सदांच तुज्या एकवटांत आनी तुज्या सांगाता जिवंक कितें सर गरजेचें गे तें आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सतय
जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता, जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आत्रेक रावता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें कांस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोड पगटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोनीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे पितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची कागोद कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कितें मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पद जडयत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवकार मुरये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजय तिचो पती बागेन धर्मदूत आविराचे सांतेरेज कुर्साचो सांजवाव जेजूचे ल्हान फूल सांतेरेस आनी सर्व काडे तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोनराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबासकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आत्रयतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांत दी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो. माया मोगान एकामेकाक शांती दियात. मोगाळ भाऊ बहिणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुमेस्त बागी.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. भाऊ बहिणीनो, गवळी कारणाक लागून क्रिस्त प्रसाद जिबेरस घेवच्या पयले आमेन म्हूण व्हडल्यान जाप दिवची. Tuzo,
जेजू मोजे ज्ञान आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू मोजी वाट ताका कशी करूं पार जियेना हांव ताचे विणें मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो दिसले कोण जीव दिलोलो मोग तुजो खरो उई आकाश सोरो
उबे रावया. प्रार्थया. प्रितीवान बापा, तुझ्या पुताच्या नांवान मान दिवंक सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हणून तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासून हो दिनवसनेचो याज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकानूंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बसात. मोगाळ भाऊ भयणीनो, बाळो जेजूच्या भक्तिकानो, क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया म्हणलो संदेश घेवन ही वार्षिक परब आमी संभ्रमून आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या परबेचे उल्हास पाडयता. हॅपी फेस्ट. हो दोंगर थोड्या वर्सां आदीं फातरांनी बरोवन आसलेलो आज आशिर्वादां जोडसो व्हडतो दोंगर जाला. बाळूक जेजू ताची कुरपे देणी हर एकल्याकी फावो करन आसा. ताच्या उखलेल्या हातांनी आशिर्वादांनी बरोवन आसा. त्या बाळका जेजूक जावं अर्गां स्तुती सदांच सर्वदा. भाव भयणीनो, 12 दिसांचो हो संभ्रम आनी थोड्याच घडयांनी सुमता. ह्या संभ्रमा फाटल्यान जायत्यांनी वावर केल्लो आसा, सेवा दिल्ली आसा. ताचो सोमेस्तांचो थोड्याच उतरांनी उपकार बावडोवंक हांव आशेता. ह्या संजेर येमिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या भोवमानादीक चार्ल्स सेरावो आमच्या कार्मेलीत कर्नाटक गोंय प्रांत्याचे प्रांतीय वडील ते जावन आसात. तशेंच ह्या पुणशेताचे वडील म्हळ्यार चूक जावची ना, कित्याक तांच्या मार्गदर्शनाखाल हो सगळो संभ्रम मांडून हाडलो. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचे बराबर तांचे सल्लादारी आमचे संगत हाजीर आसात साबेटवणेक. तांचो सुमेस्तांचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आपुरबायचो प्रसंग दिल्ल्या मानदीक बाब जॉन सिक्वेरा आमचेच कर्मलीत याजक प्रस्तुत गोंया आध्यात्मीक केंद्रांत ते आसात. तांचोय आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. साबेटवणी केल्ल्या सर व्याजकांक आमचे दिनवास. आपुरबायचें गायन केल्ल्या गायन पंगडाक वाजंत्रां केलेल्या सर्वांक देव बरें करूं. फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर हर एका दिसा 9 मिसां आसली आनी कालच्या आनी आयच्या दिसा फेस्ताचींच मिसां 14 मिसां आसली. एक मीस मात्र इगर्जे भितर जाल्लें आनी सगळीं उरलीं मिसां हांगासर माटवान जाल्लीं. आनी सुमार 95 मिसां फाटल्या 10 दिसां 11 दिसांनी हांगासर चललीं. मिसां भेटोवन प्रसंग दिल्ल्या आनी सर रितींनी आदार दिल्ल्या सर्व याजकांचो आमी उपकार बावडटा. तशेंच विविध फिरगजितां कोयरां विविध पंगडाच्यांनी गायनाक सहकार दिल्लो तांकां सोमेस्तांक आमचे दिनवास. आत्मीक सेवा निरंतर कुमसारा आशिर्वादाक हांगासर मांडावळ आसली. ह्या दिशेन आदार दिल्ल्या सर्व याजकांक आनी दियोकोन जुलियस आनी दियोकोन जॉयल तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आदार दिल्ल्या सर्व याजकांक आमचे दिनवास. बाबा भयणीनो, सर्वांचो उपकार बावडूंक आशेता, कित्याक हे सोंपणेचे मीस उडास काडनासतना जायना. सहकार दिल्ल्या सेक्युलर कार्मेलीत वर्दीच्या संद्यांचो, बाळू जेजू कुटुंबाचो, कार्मेल सोल्जर्स, इन्फंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशन, पार्किंग समिती, जेवणा समिती तशेंच हेर समितीच्या सर्व संद्यांक देव बरें करूं. आमचे पुणशेत बाजजडे फिरगज भितर येता आसतना तेंच्या विगारांचो, गोळी पर्येचे सांद्याचो, वाड्याच्या गुरकारांचो सर्व देव प्रजेचोय आमी उपकार बावडटा. हेर मांडावळ लायट्स वदक सुन दिल्ल्या आनी हेर रितीचे सर्व सेवा आनी सहकार दिल्ल्या श्री बेनेट डी सिल्वा आनी कुटाम बेन्स इलेक्ट्रिकल्स कुलशेखर, सावंड वदक सुन दिल्ल्या क्रिस सावंड्स क्रिस्टी आनी सांगत्यांक, श्यामियाना स्टेज डेकोरेशन वदक सुन दिल्ल्या लोबो एरेंजर्स मानेस ऑल्विन लोबो आनी कुटाम, चेअर्स वदक सुन दिल्ल्या विविध एरेंजर्स मानेस विबियन, जेवण वदक सुन दिल्ल्या सेंट अँटनी केटरर्स प्रिन्स केटरर्स तांकां आमचे दिनवास. हर एका दिसा हांगासर दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसली. ह्या दिशेन हाचे मुखेलपण घेतल्या जेवणा समितीच्या सर्व सन्यांक आमी देव बरें करून म्हणटा आसतना हें जेवण तयार करूंक एका पंगडान क्रिस्तांव भावतो आनी ताच्या सगळ्या पंगडान विशेश सहकार दिला. मानेस
माणिस्त मोहन भट आणि पंगड पळली तंक आम्ही देव बरें करू म्हणता ದಯಮಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ರವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. हांकां आमचे प्रांतीय वडील शॉल आणि फुलां दिवन उपकार ठेयतात. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ ಪೊಳಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಾಲ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. सजवणी जायत्या वर्सां तावन तुमी पळयतात फाटल्यान बॅकड्रॉप तशेंच कार्मेल साहेबीची इमाज धर्मार्थ सोबयल्या जनरल फ्लावर्स उर्वा माणेस फ्रँकी डिकुना आनी लॉरेन्स डिकुना. नोवेना दिसाचे बॅकड्रॉप बाळूजीची इमाज पुरुषांची वाहनां डेकोरेट केल्ल्या संभ्रम डेकोरेटर्स माणेस फ्रांसीस डिसोज आनी ताच्या पंगडाक. तशेंच 13 तारखेर आनी 14 तारखेर दोनपरां मुसळ वेदी सोबयल्ल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स माणेस ग्लॅनी बजाल आनी दान दिल्ल्या सुनील पेरेरा वमजूर. एडोरेशन चापल सोबयल्ल्या कार्मेल इव्हेंट्स माणेस अरुण. आयरिस फ्लावर्स माणेस उमेश. वर्सभर फुलां दिवच्या तुलीप फ्लावर्स कुलशेखर. ग्रोट्टो सोबयल्या माणेस रोनाल्ड आनी सांगात्यान साई डेकोरेटर्स प्रदीप जे कृष्णा. नोवेना दिसांनी फुलां दान दिल्यान माणेस ॲशली लुबिस उर्वा. बँड दान दिला नॉयल रेगो, रॉबर्ट विना आनी अभिश रेगो कद्री. संदीप मोरविन रोड्रिगस गुरपूर. तशेंच बँड वदकसून दिल्ल्या सोजा बँड केल्ड्राय, मिलाग्रीस बँड तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. इतर सेवा आमची कॉर्पोरेटर माणेस्तीन सबिता मिस्कीत, मेयर श्री भास्कर मोयली आनी महानगरपालिकेच्या सर्व सन्यांक अधिकाऱ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हर एका संगतींनी आमकां आदार दिवच्या, सर्व रितींनी सहकार दिवच्या सर्व भक्तिकांक आमचे दिनवास. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕದ್ರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಂಕನಾಡಿ ನಾಗೂರಿ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಂಕನಾಡಿ ನಾಗೂರಿ ಠಾಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ಫಾದರ್ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವರು. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಸಹಕರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. भाऊ इतर सेवा प्रिंटिंग आधार दिवच्या प्रसाद प्रिंटर्स माणेस प्रवीण पत्रावो, वेनेसा प्रिंटर्स, कारंजी डिजिटल्स कंकनाडी, एडवर्टाइजमेंट सिला एडवर्टाइजर्स माणेस वॉल्टर, तशेंच डिवायन वर्ड टीव्हीच्या माणेस स्टीफन मेंडीस आनी वावराड्यांक देव बरें करूं. हे मीस 8:30 वरार आतां डिवायन वर्ड टीव्हीचेर आसतले आनी तशेंच फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेर आसतले. प्रेस मीट सोलोनोवरांक आदार दिल्ल्या माणेस एलायस फर्नांडीस 4 विंड्स कम्युनिकेशन ताका, प्रिंट ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
ವರದಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತಯಾರಿಸಿದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. पूण शेतान सेवा दिवच्या सर्व वावरेड्यांचो आमी उपकार भोगता. कार्मेल कॉयर, इंग्लीश कॉयर, मल्याळम कॉयर तशेंच सर्व कॉयर पंगडांक देव बरें करूं. हरेका ब्रेस्तारा कॉयर मुखेलपण दिवच्या सायमन डिसोजाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पूण शेतान वावर करच्या सगळ्या वावराड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सक्कड हांगासर वावर करचे वावराडी आपणाचेच घर म्हणल्या बरें वावर करतात. ऑफिसांत नितळाय सांबाळचे, तोट सांबाळचे, सेक्युरिटी, सॅक्रिस्टी, स्टॉल सगळ्यांकी एकाच उतरार आमच्या स्टाफांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. दे डिजर्व येस वर्सभर सेवा दिवच्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी केल्या मिस्टर नारायण आनी टीम. LED TV ओदकसून दिल्या, एक TV धर्मार दिल्या. मिस्टर मेल्विन डिसोजा विजन टेक्नॉलॉजीस ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पियोवचे ओदकसून दिल्या रॉयल ड्रिंकींग वॉटर मानेस रॉय कस्टेलिनो हांकां आमचे दिनवास. हर एका दोनपरां जेवणाची वेवस्था आसली. हर एका दिसा 4000 सडीत भक्तिकांक ही जेवणाची वेवस्था केली. आनी आज तुमी जाणात दोनपरां कितल्या व्हडा संख्यान भक्तिकां आसली. ही सगळी जेवणाची मांडावळ करूंक आदार दिल्या, वरवीं दिल्या, पोशक जावन सहकार दिल्या. सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. भाव भयणीनो, कोणाचें नांव सोडून गेलां जाल्यार दायक कर्ण बक्षिया आतां प्रमुख वांटो. तुमी जाणात हो 12 दिसांचो संभ्रम हांगासर जाय जाल्यार साहित्यांचो वावर आसा. ते पडद्या मुखल्यान खंयसरय दिसनात. साहित्यानी वावर केला तांचो हर एकल्यांचो उपकार भोगूंक आशेता. पयल्या सुवातेर आमच्या ह्या कम्युनिटीच्या सर्व याजकांचो आनी दीस आनी रात वावर केल्ल्या आमच्या ब्रदर्सांक प्रत्येक रितीन आमी देव बरें करूं म्हणटा. पुरा सण म्हूण लेखीन आसतना राती न्हिदोंक घेतना 12-1 वस जाल्यार सकाळी 5:30 मागण्या कुडजय उपरांत सेमिनरीक वचोंक आसलें. पूण निरंतर तांणी ब्रदर्सांनी वावर केला. तांचेर आमी जेजू बळकाचे आशिर्वाद मागता. आनी सांगतच हांगासर साहित्य स्वयंसेवक आसले. आज दोनपरां म्हाका इतलें बेजार जालें. एकल्याक इतलो ताणें वावर केलो की ताका उबें रावंक जावना. ताच्या दोनी पांयांनी मसलक्याची येवण तो थिंगसरच पडलो. तितली अपुरबायची सेवा हांगासर हर एका स्वयंसेवकान दिल्या. देखून सक्कड स्वयंसेवकांचो हांव काळजंतां उपकार भोगता. हांगासरच्या सर्व संघ संस्थांच्या सान्यांचो मनपूर्वक उपकार भोगता. भाव भयणो फाटल्या 1 म्हयन्यांत हांगासर तांणी वावर दिला. घरा येताना राती 12-12:30 थोड्यांक हांवें म्हणलें आसा तुमकां घरा सांगूंक आसात वस्तूर पुरा भायर दवरून तूं हांवें तातच राव म्हणून अशें म्हणलें हांवें आसा. पूण असल्या मनोभावान तांणी निस्वार्थपणी सेवा दिल्या. सगळ्यांकी सेवा दिल्ल्यांक काळजंता हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार भुरग्यांक हर एका दिसा लोप घालून हांगासर वेदी सेवा केल्या सर्व आल्तार भुरग्यांकी आमचे दिनवास. हाजीरासच्या सर्व धार्मीक भाव भयणींकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. सहकार दिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं. बाळो जेजू तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो. तांकां कळ्ळें दिसता उलोवन उलोवन पुरो जालें म्हण रावयता. मोगाचेनो आयच्या पुरचावाची मांडवळ ह्या परी आसा. आतां मिसाचो संभ्रमीक आशिर्वाद. ताच्या उपरांत सक्रामेंत आमी भायर दवरतल्या. सक्रामेंताचें गीत गायलेंच आमी पुरचाव आरंभ करता. ह्या परी मांडवळ आसा. पयलें कुरीस, उपरांत वाती, उपरांत ताच्या फाटल्यान मिलाग्रीस बँड. ताच्या उपरांत आमी सर्व भक्तिका सोमया सांगाता सुमकोवची. ताच्या फाटल्यान आल्तार भुरगे, वाती धरली भुरगीं. ताच्या उपरांत भुरगीं सक्रामेंताक फुलां अर्पोवची. उपरांत पुरशावाचें वाहन. ताचे बराबर सोजा बँड. तुमचो सहकार आमी आशेता. उबी रावया. मिसाचो संभ्रमीक आशिर्वाद. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या डिरेक्टर बापान फादर प्रकाश देखून ताणें सगळ्यांचो उपकार बावडलो. आतां प्रत्येक जावन हांव उपकार बावडटां. आमचो ह्या कॉवेंताचो वडील फादर विल्फ्रेड रॉड्रिगस आनी प्रकाश देखून डिरेक्टर आमच्या पुण्यक्षेत्राचो डिरेक्टर ह्या कॉवेंताचे सकड पाद्र्याप आनी तशेंच ब्रदर्सांचो प्रत्येक तरान उपकार बावडटां.
तांणी हें काम न्हयच आतां सोडून 3 म्हयन्यां जावन सुरू केलां. तांकां आदार दिल्ल्या हेरा कर्मेलीत पाद्र्यापांचो दुसऱ्या कॉवेंतां जावन आयिल्ले ते तांचोय हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटां. आनी आमच्या सक्कड कर्मेलीतांच्या नांवी तुमकां जेजू बाळकाचे फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. तोच जेजू बाळक तुमकां समेस्तांक, तुमच्या घरांत आशिल्ल्या पिडेस्तांक आनीक प्रायवंतांक तो बेसांवांनी बरोवन दी. तांच्या मतीक शांती समाधान तो हाडून दी. आमचे कुटुंबां नंद जावं दी. हें जावन आसा आमच्या सुमेस्त कर्मेलीतांचे मागणे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव कनवळ्याचो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आनी सोडवणेची दिस्त जानवायची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकोनेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाची चलोन व्हरो. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुत्राचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे समेत सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. भावा भयणीनो, सक्रामेंतान जेजू आमचे संगी हाजीर जाता. ताचेर एक घडीभर दिश्ट घालया. आमी पुरुषावार समकत आसतना जेजू आमचे सांगाता समकता म्हणल्या मनोभावान आमी समकोवया. आमचे सगळे सोम्या समर्पया. भावा भयणीनो, थंयसर पयलें कुरीस मुखार वचून दी. वाती घेतल्यांनी भुरग्यांनी मुखार वेचें. ताच्या फाटल्यान भक्तिकांनी 2 लायन केल्यार वेळ जाता. 4 लायनींनी सुमकोवचें. 4 लायन करून सुमकोवचें. दायकन स्वयंसेवक मार्गदर्शन दिया. कुरीस घेतले थंयसर गेटी लागीं वच जाय म्हूण विनंती करता. ह्या वाटेन भायर वचून मुखल्या गेटींतल्यान आमी भितर आयिल्लेंच इगर्जी मुखारच तुमी रावचें. थंयसर सक्रामेंताचें बेसांव, उपरांत बावटो देवाचें कार्य आसतलें. खूब पयलें कुरीस, उपरांत वाती घेतली भुरगीं, मिलाग्रीस बँड. कुरीस दायकन गेटी लागीं वचून दी. वाती घेतली भुरगीं थंयसर वसा. ताच्या उपरांत तांच्या फाटल्यान सोलोनवेची भक्तिका. ताचे उपरांत आलतार भुरगीं, वाती घेतली भुरगीं, फुलां बँड, फुलां अर्पणची भुरगीं आनी एवकरिस्त सक्रामेंत घेतलें वाहन. दायकन बँड तुमी आराम करचें. सक्रामेंताचें गीत आमी गावचें. सक्रामेंत आसल्या जेजू, ह्या घडये आमी तुका काळजंता नमन करता. ह्या घडये पुरुषवार आमी समकत आसतना तुजी विशेष कृपे देणी आमकां फावो जावं दी. तूं आमकां हर एकल्या की राखण वर, सांबाळून वर. सोम्या ज्या दिसा त्या दिसा तूं गालिल्यांतल्यान समकोन वेताना जायत्यांनी तुजेर दिश्ट घाली ती आशिर्वादांनी भरली. तशेंच आमकांय तूं आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. चार लायन करून वेचें. दायकन स्वयंसेवकांनी मार्गदर्शन दिजे म्हणून विनंती करता. मांडावळ ह्या परी आसा. पयले मिलाग्रीस कुरीस, वाती, मिलाग्रीस बँड. ताच्या उपरांत सोलोनवेची भक्तिका. ताच्या उपरांत आलतार भुरगीं, सोजा बँड, फुलां अर्पणची भुरगीं, तुरी बोल, सक्रामेंताचें वाहन. दायकन साकर्शिया भोव आपुरबायचो संभ्रम 12 दिसांनी जाला. सोम्याक जावं अर्गां स्तुती. वाटेर येता आसतना मागणून सुवसा. तिथे सक्रामेंत जेजूची आशिर्वाद तुम्ही मागतात ती मागणून सुवसा. दायकन स्वयंसेवकांनी सहकार सुनचें. Sa
जेजू आमचे संगी समकतलो आमकां आशिर्वादाने भरतलो म्हणल्यार बरोवशान आमी सुमकवया 4 लाईन करवेचे दयकन 4 लाईन करा स्वयंसेवकांनी मुखेल कोण दिसे म्हणून विनंती करता याजकांनी पाटी रावचे सक्रामेंता बराबर याजकांनी समकजे म्हणून विनंती करता भावा बहिणीनो सगळ्या संभ्रमाचो शिखर जावन आमी ह्या येवकारिस्तीक पुरशवान वांटेली जावन आसा सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां आपल्या कुरपे देण्यानी बरो प्रियरे ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಲಭಿಸಲಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ.